भारत सरकार पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार चालू केले असेल आणि या वर्षात त्यांची भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती आणि त्यामुळे भारतभर विविध कार्यक्रम जे आसा सुरू आसा आणि ते करत आसतना की भगवान बिरसा मुंडा हे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातले एक महान अशा व्यक्तिमत्व झारखंड राज्यामध्ये जन्म जातो आणि तांचो जो इतिहास आसा तो जल जमीन आणि जंगल हे रक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूप मोठे काम तांणी ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात तांणी केल्लें काम करत आसा लोकां समोर येवचें आज जास्तीत तरुणां समोर येवपाची गरज आसा आणि संपूर्ण देशा समोर येवपाची गरज आसा आनी तोच विशय धरून की ह्या वर्साची 150वी जयंती खूप मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करची तांचो विचाराचो प्रसार जावचो आणि तांचें कामांतल्यान की आजची तरुण पिढी नवीन जनरेशन आसा ते फुडें येवचें अशी अपेक्षा जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर जनजातीचो विकास पर्व अशा प्रकारची सुरवात केल्ली आसा आणि येणाऱ्या विकसीत भारता भितर 1947 पर्यंत भारत देश विकसीत जावचो आणि ताजोच एक भाग ह्या देशांतलो आदिवासी समाज हो विकसीत जावचो सक्षम जावचो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो योजना आसात जे प्रयत्न भारत सरकारान सुरू केल्ले आसा ते देशांत येवचे आणि अन्य कांय गजाली उरल्यो आसा त्यो पूर्ण नियोजनबद्ध अशा विकासान फुडें वचचे हल्लीच ह्या वर्साक ताणें आदी कर्मयोगी अभियान जे आसा न्ही भारतभर सुरू केल्लें आसा म्हणजे शेवटच्या मनशा पर्यंत शेवटच्या आदिवासी पर्यंत जो विकास पावपाची गरज आसा ज्यो योजना आपल्यो आसा त्यो पावपाची गरज आसा अशा अर्थान आदी कर्मयोगी अभियान सुरू केल्लें आसा आनी म्हणून ह्या सगळ्याचो एक भाग म्हणून जो आसा की संपूर्ण भारतभर विविध कार्यक्रम जे आखणी नियोजन चालू आसा तशेंच आमी गोंयांत जे गोंय सरकारान आदिवासी कल्याण खात्यांतल्यान माध्यमांतल्यान तांची जयंती म्हणजे दबाज्यान मनोवप आनी तांचो विचार आनी प्रसार जो आसा न्ही केवळ आदिवासी पुरतोच न्ही संपूर्ण समाजा मेरेन पावचो हो एक मुखेल धोरण जो आसा न्ही की तेज्या आखणी करपाचो आदेश भारत सरकारान दिलो आनी आमी तेजें करता आमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटल्या वर्साक जे आसा की आमी खूब मोठ्या पद्दतीन जयंती सेलिब्रेट केली आणि लागीं प्रिंट मिडिया सोशल मिडिया अशा सगळ्या माध्यमांतल्यान की गोंयच्या 100% जनतेपर्यंत ताचो विचार पावचो की आमी प्रयत्न केलो आणि ह्याय वर्साक आमी तसोच प्रयत्न करता आणि म्हणून जे आमी आखणी केल्ले आसा तो कार्यक्रम जो आसा तो संपूर्ण गोंया समोर येवचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान हाचे प्रेस कॉन्फरन्साक विशय आमी आखणी करता आसतना फाटल्या 31 तारखेर जातली 31 तारखेच्यान कार्यक्रम सुरू केल्लो आसा की काणकोण भागांतल्यान आमी सांस्कृतीक जे कार्यक्रम करून थंयच्यान सुरवात केल्ली आणि त्यानंतर 5 तारीख पर्यंत 1, 2, 3, 4, 5 संपूर्ण गोवा भर जे आसा ज्या भागांक की हांगा ट्रायबल भोवमूल्य आसात बाकीच्या लोकां भितर आसात मुखिया संमेलन आमी घेतलें आसा प्रमुख जी संमेलनां आसा की ती जे प्रमुख लोक आसात की तांचे पर्यंत अवेरनेसा खातीर पावचो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सुरवात केल्ली काणकोण घेतलें काणकोण सावर्डे केपें कुडचडें परत आज ओल्ड गोवा आसा तिसवाडी आसा अशा तरेची आमी मुखिया संमेलन आमी 5 तारीख पर्यंत घेतलें की आनी ह्यो गजाली संपूर्ण गोवा भर ताचें काम तो कार्यक्रमाचें नियोजन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्लॅनिंग सुरू केलें आसा त्यानंतर आमी की दुसरो टप्पो म्हणून आसा तो आमी की एक संपूर्ण गोंय भरांतले जे आदिवासी समाजातले जे सिनियर स्केल ज्युनियर स्केल आणि टेक्निकली म्हणजे PWD आसूं दी PWRD आसूं दी इलेक्ट्रिसिटी आसूं दी टेक्निकल लोक ऑफिसर लोक आसा आणि पोलीस डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे लोक आसा
की तांचें एक संमेलन घेवन आसा की ह्या 150व्या जयंतीच्या नुसार की फुडल्या येणाऱ्या काळा भितर फुडल्या 10 वर्सां आमी धरिल्ले आसात न्ही आज आमी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री सांगतात की गोंय विकसीत 2037 पर्यंत जावपाक जाय संद आदी आसा त्यामुळे 2037 पर्यंत आसा आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान आदिवासींचो विकास आमी कशें ते करूं येता तो अशा प्रकारचो नियोजन करता आसतना आदिवासी घटकांतले सगळे ऑफिसर जे आसा ते आरोग्य सेक्टरांत आसूं ते दोतोर आसूं बाकी सगळे तांचें एक मोठें संमेलन जें आसा न्ही मडगांव रवींद्र भवनांत जें आसा न्ही ती 6 तारखेक जातलें आनी त्या संमेलनाच्या माध्यमांत आसा न्ही की फुडें येणाऱ्या सादारणशा एक 2-3 म्हयन्या भितर आमचो एक रोड मॅप आमी तयार करपाक शकता की जेणे करून वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर आसा न्ही की ट्रायबल सप्लायन अन्न केंद्राच्यो कांय योजना आसा त्यो कश्यो इम्प्लिमेंट करपा येता आनी ताची अंमलबजावणी कशी करपा येता ह्या संदर्भात एक नियोजन करतली ताजे ओवापोक चर्चा करपाच्या संदर्भांतल्यान संमेलन जें आसा की ते 6 तारखेर जातलें ताजे उपरांत 7 पासून जें आसा न्ही आमी 7 पासून 8 पासून 8 तारखे उपरांत की वेगवेगळ्या भगवान बिरसा मुंडा सांस्कृतिक संमेलन आणि या संमेलनामध्ये 1000-2000 लोक उपस्थित आसचे जे प्रमुख लोक जो जो भगवान बिरसा मुंडाचो विचार आसा तो सकयल्या स्तराचेर कशें पावूंक येता आनी त्या संदर्भांत सादारणतः 3 ते 4 दरम्यान हो कार्यक्रम सुरू जातलो आनी ताजे उपरांत म्हणजे 1-2 वरांचो पूर्ण सांस्कृतीक गोंयभराचे वेगवेगळे जे फोक आसात बाकी सगळे जे एक्टिविटी आसात त्यो लोकां पर्यंत पावल्यो आनी त्याच संदर्भांतल्यान म्हणजे ताचो उद्देशीत आसा की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार जे आसा ते सकयल्या लोकां पर्यंत पावप आनी त्या उपरांत ह्या संमेलन जे आमी विचार करतात की त्या संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान की जे फुडले येणारे रोडमॅप आसा की ताका कोण कोण पार्टिसिपेट जावपाक शकता कशा तरेन आमी करूंक शकतात अशा तरेचें नियोजन हे सगळ्या संमेलनान केल्लें आसा ही संमेलन जातली पयली आमी 8 तारखेक साखळेच्यान सुरू जातली 8 तारखेक साखळे जातलें 9 तारखेक फोंडा जातलें 10 तारखेक कुडचडें जातलें कुडचडें आनी सांगे मेळून जें आसा न्ही 11 तारखेक केपें जातलें आनी परत 11 तारखेक काणकोण आसतलें आनी 12 तारखेक तिसवाडी आनी 13 तारखेक सावर्डे अशा तरेची संमेलन मोठी संमेलन आसा न्ही ह्या लागून घेतली आसा जेणे करून जे आसा न्ही की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार आमकां सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक शकता त्या नंतर 13 तारखेर आमी काणकोणांत एक मोठी भव्यशी शोभायात्रा घातली आसा म्हणजे ढोल ताशे आनी संपूर्ण लोक पदयात्रेच्या माध्यमांतल्यान आसा एक सांस्कृतीक झलक जी आसा ती दाखली वतली तातूंत सादारणशे 5 ते 6 हजार लोक म्हणजे एक 1.5-2 किलोमिटर चलतले आनी हातूंत एक मॅसेज आमकां भगवान बिरसा मुंडाच्या कामाचो जो विचार आनी प्रसार आसा तो लोकां समोर हाडपाचो प्रयत्न करता त्या उपरांत आमी म्हणजे 7 तारखे साकून परत एक वेगळे कार्यक्रम तो विविध शाळांमध्ये आसा न्ही त्या शाळांमध्ये म्हणजे एक सादारणशे आमी 100 शाळा म्हणटा ताजे फुडें वचूंक शकता कारण एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हाचे संदर्भांचो आदेश राज्यान करतलो आनी 10 ते 15 पर्यंत आसा विविध शाळांमध्ये की हांगा भगवान बिरसा मुंडाची जयंती 15 तारखेक सेलिब्रेट जावची आनी जेणे करून त्या म्हणजे ताजे पयलीं ह्यो कांय स्पर्धा आसा पेंटींग आसल्यो निबंध स्पर्धा आसल्यो वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसा त्यो स्पर्धा तांणी घेवच्यो आनी जेणे करून त्या स्पर्धाच्या माध्यमांतून आसा न्ही एक वैचारीक प्रोसेस जी आसा न्ही ती शाळांनी त्या भुरग्यां मेरेन पावची ह्या प्लॅन आसा ते कार्यक्रम करता आसा आमी 15 तारखेर म्हणजे जो समारोहाचो कार्यक्रम आसा तो भगिती आमी करपाक सोदता आनी तातूंतल्यान एक फाटल्या वर्सान जशी आमी बायक रॅली आशिल्ली की ह्याय वर्साची बायक रॅलीची आमी आयोजन केल्ली आसा बायक रॅली म्हणटा आसतना म्हणजे पेडणे पासून बार्देस पासून तिसवाडीच्यान ते सादारणशे लागीं 2000 बायकर्स मडगांव येतले व एक ग्रूप आसतलो तशेंच बिचोली पासून सांखळे पासून फोंडा मार्गांक ते सादारणशे परत एक 2000 बायकर्स मडगांव येतले आनी त्याच बरोबर सावर्डे सांगे केपेंतल्यान जे आसा न्ही तांगे परत एक 2000 बायकर्स मडगांव येतले तशेंच काणकोण बाळ्ळी फातर्पा पर्यंत 1200 पर्यंत आसता तातूंत की परत ह्या ज्या सर्जेन 2000 बायकर्स येतले
आणि साधारणशे 8,000 बायकर्स वेगवेगळ्या देशांतल्यान त्या कार्यक्रमाक येतले आणि त्याचबरोबर की अन्य पब्लीक जे बाकीचे पब्लीक येतले साधारणशे 10-15,000 लोकांच्या समक्षेक जे आसा न्ही की मडगांव SPDAच्या ग्राउंडाचेर आसा न्ही भव्यशें समारोहाचो कार्यक्रम थंय जातलो की जेणे गोवा भर की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार भगवान बिरसाचे आचार आणि त्यात फ्रिडम स्ट्रगलाक केल्लें जें काम आसा त्या लोकां पर्यंत पावचें आणि त्या उपरांत की येणाऱ्या काळा भितर जे आसा न्ही एक अशें भारत सरकार गोंय सरकार ज्या टीम जे आसा की कशा तरेन आमी आदिवासीचो विकास करूं येता कशा तरेन भुमिपुत्रांचो विकास करपाक येता अशा तरेचें नियोजन करून आसून एक टार्गेट दवरता फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही आदिवासी कसो सक्षम जावपाक येता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक नियोजन करपाक येता आणि त्यामुळे सगळ्या लोकांक आमी आव्हान करता ह्या सगळ्या मुवमेंटान ह्या सगळ्या प्रोसेसान जे आसा न्ही सगळ्या लोकांनी आमकां सहकार्य करचें आज म्हाका दिसता ज्या तरेन आमी बैठकान बाकी सगळे घेतले आसा खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां सहकार्य मेळटा अशा तरेचें सहकार्य मेळचें आणि जेणे करून जे आसा न्ही की एक सक्षम समाज सक्षम अशा प्रकारचे आदिवासी समाज आसा ताजो उबो करपाचो दरेक कडेन आसा की तांचो विकास करपाचें संयोजन आसा एक रोडमॅप आमी तयार करपाक शकता हो रोडमॅप आमी करता त्यामुळे भगवान बिरसा मुंडाच्या की 100व्या जयंतीच्या निमतान हो आमी संकल्प करता एक समर्थ सक्षम असो आदिवासी अशा विशय आमी करता त्यामुळे संपूर्ण गोंयभरचे आमचे भाव आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले ते तांकां सगळ्यांक आव्हान करता तुमी सगळ्यांक आमकां सपोर्ट करचे तशेंच प्रेस माध्यमांतलो बांदलो आसा तुमकांय अपील करता हो विशय आसा प्रेसाच्या माध्यमान आसा न्ही की गोंयच्या 100% लोकां पर्यंत पावता ही आमची अपेक्षा आसा ही विनंती तुमी मानून घेतली अशें अपेक्षा व्यक्त करता आणि म्हजे प्रेस संदर्भात जे विशय आसा ते मांडिल्ले आसा ते तुमी प्रेसाच्या समोर तुमी माध्यमांतल्यान लोकांच्या समोर हाडचे अशें विनंती करता रवींद्र भवन एक संमेलनां जी जातली एक संमेलन जे आसा न्ही आमकां 8 तारखेक सांखळी रवींद्र भवन जातलें 9 तारखेक फोंडा रावी कला मंदिरांत जातलें त्यानंतर 10 तारखेक कुडचडें रवींद्र भवन जातलें तशेंच केपें म्हणजे ते रवींद्र भवन जावचें ना ते पाडी आसा न्ही तो आमच्या शाळेचो ग्रावंड आसा न्ही स्कुलाचो थंय जातलें तशेंच काणकोण रवींद्र भवन जातलें आणि तिसवाडी नेवरान जातलें सावर्डे तशेंच आमी म्हणजे कळसय जें आसा तें मंदीर आसा ताजें थंय जातलें अशा तरेन जें आसा न्ही ती संमेलनां त्या तरेन जातलीं आणि मडगांव सगळ्या बायक्स रॅली SPDA ग्राउंडाचेर असो भौतीक असो कार्यक्रम संपन्न सर एक प्रश्न आसा तुवें म्हणलें सर भगवान बिरसा मुंडाचे विचार आचार आनी तेणें रानां जंगलां ही सांबाळपाचें काम केलें आज गोंयांत तुमच्या सरकारान TCP ह्या डिपार्टमेंटाचें सदांच कन्वर्शन आनी हें करून इलिगली जमन्यो विकपाचें काम चालू आसा आनी ST समाज हातूंत एक आसा की कायद्यानूच आसा न्ही ट्रायबल जमनी कलेक्टराच्या परमिशना शिवाय विकपाक मेळना दिसा आमी काणकोण मोस्टली जो ट्रायबल समाज आसा न्ही तो काणकोण आसा केपें आसा सांगे आसा सावर्डे आसा ह्या सगळ्या भागांत खंयच्याच प्रकारचे अशा प्रकारचे जमनी दिल्यो गेल्यो अशा प्रकारचे एक्झाम्पलां ना आता सर्रास चालू आसा जे TCP डिपार्टमेंटाच्यान कन्वर्शन करता इलिगली तो जनरल लोकांचो विशय ट्रायबल लोक आसा जे ह्या हेजेरच आपलो आधार निवार हें आसा आतां चिंबल हांगा युनिटी मॉल येता थंय ST लोक रस्त्यार आयले ते बाबतींत तुमचें मत कितें ST लोक हांगचे दोंगर आनी तळी तो विशय म्हजे कडेन विचारपेक्षा की तो विशय रीतसर एखाद्या सरकार जमीन आसता का म्हाका काय खबर ना कोणाचे ते तो सरकारान निर्णय घेतला की तो ती जमीन कोणाक तरी विकली अशांत बाब ना ST लोकांचे पोटाचो निर्वाह विशय कसो ती जमीन कोणाची जमीन कोणें घेतली कितें केली हांगा ती जमीन जी आसली कोणाक तरी विकली दिली अशांत बाब ना आणि लास्ट टाइम जेन्ना बिरसा मुंडा रॅली जाली तेन्ना तुमची टिकाय जाली की बेश्टो पयसो खंय तरी मोडटा अशें अरे आतां पळय म्हणून त्या तरेन आमकां प्लॅनिंग केल्लो हें आसा की हांगा
ग्रासरूट लेवलाचेर आमी पर्यंत So one more thing is that generally investing करता आणि especially we talk about upcoming assembly elections and तिथून मध्ये रिझर्वेशन so how important is तुमच्या सॉल्व लॉना अट्रॅक्ट करतात आणि त्यांना रिझर्वेशन आणि सॉल्व रिझर्वेशन विषय असत नाही पळय रिझर्वेशन विषया संदर्भात पळयल्यार ती भारत सरकारान ह्या विशया संदर्भातली मंत्री जो काळांत ज्या तरेन हांगा फटाफट डिसिजन घेतली लोकसभेक पळयलें लोकसभेक आमकां ज्या तरेन तिनूय जनरल ज्या तरेन विरोधकांनी कसो आवाज केलो हे आमी सगळ्यांक पळयलें आसा अशा आवाजा भितर सुद्दां आसतनी ते बील पास जालें बील राष्ट्रपतीन पास केलें लॉ डिपार्टमेंट भेट केलें म्हणजे त्यामुळे आमकांय अपेक्षा आसा ताबडतोब त्या विशया संदर्भात तोडगो घेवपाक जाय आज कमिटी येता म्हणजे सेंट्रल प्लस they will be meeting certain people and all ते तुमकां बनवपाचें बा कितें SPSA reservation so तुमच्या सायडीच्यान स्पेशल ऑन दिस आमी पळय आमी हांवूय मध्ये परत हांवें इलेक्शन कमिशन बाकी सगळे आसा त्या संदर्भात तांकां आमी मेळटले ते तात्काळ आज कमिटी येता तांकां मेळटले मेळटले पण स्कुलांनी सुद्दां तो विचार स्कुलांनी सुद्दां तो भगवान बिरसा मुंडाचो विचार स्कूल लेवलाचेर सुद्दां हायर सेकंडरी हाजे पयलें युनिवर्सिटी सुद्दां कितें आसली की भगवान बिरसा मुंडाचे विशयाची चर्चा जाली एज्युकेशन डिपार्टमेंट सगळं काडपाक लागलें सर माझा साधा प्रश्न असा बिरसा मुंडाचो भगवान बिरसा मुंडाचो विचार आसा त्यावर सगळ्या समाजामध्ये पावपाक जाय म्हणटात तर जो मेन हेतू आशिल्लो जी जंगलां रानां सांबाळपाक तुमी ताका आमी काणकोण बाबा काणकोण सांगें केपें बाकी आमी ह्या विशयाचें जें प्रोटेक्शन आसा न्ही खंय आमचें वायलेशन जालें चिंबलाच्या लोकांचे बरोबर तुमी आसतले जे लोक सगळे चिंबलाच्या विशया संदर्भात एखाद्या विशय डेव्हलपमेंटा सरकारान डिसिजन घेतला सरकारान ती जमीन कोणाक दिली ना म्हणजे सरकारान जर निर्णय घेतला असं जाता की सरकारचे सगळे पडताळणी करून जर डिसिजन घेतले लोकांचे ही प्रोटेक्ट करून घेतले सगळे लोक इलिगली लोकांच्या विरोधात आसा Yes, thank you. Yes. लास्ट क्वेश्चन सिन्स या तुमच्या एका सगळ्या मास्टरांना तुम्ही एका बोलनाका तो देईल ऑल्सो बीन पहिले मेंबर जी कमिटी आसा कमिटी मध्ये सगळे लोक स्पीकर आसा गणेश भाऊ आसा आमदार आसा सगळे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह Thank you.